हे वेदीचेर ह्या वण्टीचेर आनी हांगासर आसलेल्या सगळ्या हातियारांचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आयज हे कॉपेलाचे 6 वर्साचे इनॉग्रेशन बाब मायकलाच्या आवयच्या हातीनसून जाला. शाबासकी दिता बाब मायकलाक जेणे हे कॉपेल रेडी केलें. हो मिरेकलस खुरीस आहलो. हो खुरीस आमच्या वेल्ला काणकेच्या गांवांत आसा, पूण हो खुरीस जावन आसा आख्या कालांगूटच्या पोंतान, निल्लाच्या पोंतान आनी शिकेरीच्या पोंतान जे लोक आहा जेणी ह्या खुर्साक वकाडला. हो कोचोऱ्यांचो खुरीस जायत्या लोकांक पावला आनी अदीक करून जी म्हापशेचे वावर करपी कार्बी लोक जे आसा तेणी ह्या खुर्साक वकाडून आयज हो धाकटुलो खुरीस येदे व्हडले कॉपेल जालें. पूण हांव शाबासकी दिता बाब मायकलाक जेणे सिंगल हँडेडली हे कॉपेल उबें केलें. हो ओचोऱ्यांचो खुरीस. इट्स अ मिरेकलस क्रॉस. कोणेंय केन्नाय कसलें प्रॉब्लम आसत, कितें अडचण आसत, डिफिकल्टी आसत, ह्या खुर्सा कडेन मागणें करचें आनी हो 6 खुरीस तांकां पावतलो. म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या लोकांच्या वतीन हांव मायकल बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. फालीं 2 वर्सां फाटीं हे रस्तो रूंद करपाचें तेन्ना गव्हर्मेंटाचे मागणे आयले तेन्ना कांय गांवच्या लोकांनी तो खुरीस पळयलो की ताचे टॅरिसीचे कपचे पडलेले आनी ताका केन्ना मोडत तो सांगूंक जायनासलो. वेटूय जाल्ली आनी चड व्हड. म्हणटूच आमी आमच्या MLA मायकल लोबोक रिक्वेस्ट केलो की हो खुरीस आमकां सारको करून दी म्हणून. ताणें फाटीं फुडें चिंतिनासतना कांयच 1 मिनटाचो विचार करनासतना सांगलें की आपूण तेचे कॉपेल बांदून दिता तुमकां म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आयज हें कॉपेल जालें.